हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत देव आसा आनी तो आमचे भितर रास करता. तेचे रास सासणाच्या सासणाक आमचे भितर आसा. तो सोबीत कायचो देव तो आमच्या जिविताचो मोग करता आनी तेणे आपलो एकलोच पूत आमकां दिला. ते देवाक हे वेळार वाखाण. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, अन्य भाशेन देवाक दिनवासुया लहीनामा राही रबा शेकेत्र मा सोब्रहीनामा लेगो ब्रजींत्र मो सेखेत्र लांदा रबा शखात्र मा सेखेत्र लांदे अब्बात्र मा सुखोत्र लांदे. हो वेळ देवाक वाखाणुचो, ताची स्तुती करूचो, ताका महिमा दिवचो. कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो, जे कितें आमी ह्या संवसारांत देवा पसत करता ते सगळे वयर सरकार राज्यांत बरोवन दवरले वयता. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आमकां जण एकल्याक आपली मोलादीक उतरां दिल्यान आनी ही उतरां जिवीत आसान. ह्या उतरांनी जिवीत आसा, ह्या उतरांनी जिवीत आसा. पळयात तो शब्द, ते उतर ज्या उतरान देवान ह्यो संवसार रचलो, तेच उतर मनीस जावन ह्या संवसारान येयले आनी आयज ह्या वेळार तीच उतरां आमच्या सांगात आसात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ही उतरां सामर्थ्यशाली आसात. संवसारीक उतरां परस ही उतरां सामर्थ्यशाली आसात. कित्याक संवसाराची उतरां काबार जातात, नश्ट जातात, पूण देवाची उतरां ही सासणाच्या सासणांक तगतात. पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा. कित्याक ती देवाची उतरां ओ हालेलुया, मनशाची उतरां पुसून वयतात, पूण देवाची उतरां सासणाच्या सासणांक जिवी आनी तगतात तसली. ओ हालेलुया. पळयात ही उतरां गुणवून आसात, दोनूय वाटेनी पाजाळिल्ली तलवारी भाशेन आसात. ह्या उतरांनी, ह्या देवाच्या उतरांनी आमचें जिवीत नितळ जाता. हर एक आमचे भितरले वायट पिडा सगळे पळोवन वयता. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ही उतरां सामर्थ्यशाली आसात. ही उतरां आमकां बळ दितात, ही उतरां आमकां जीव दितात. ही उतरांच आमकां ह्या संवसारान सांबाळतात. देखून ह्या उतरांचेर विश्वास दवरया, ह्या उतरांक आमच्या जिवितान घेवन चलोया. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, संवसाराच्या उतरांनी तुमकां निराशा मेवता, दूख मेवता, अपमानाची उतरां मेवतात, सगळें वायट तें मेवता. पूण देवाच्या उतरांनी तुमकां मेवता ते शांती, समाधान, सवस्काय, खुशालकाय. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची उतरां हर एका दिसा घेवन चलोया. देवाची उतरां हर एका दिसा घेवन चलोया, कित्याक ती सामर्थ्यशाली आसात. ओ हालेलुया, लासिंतोरो मोशाका बारा लेको बासिंतोरो मोशामे लेको. ओ हालेलुया.
जिविता शब्द तुका ऐकून रावता उलोय आमचे कोडे उलोय जागोय आमची मोना जागोय बोर आमची तोंडा तुझ्या शब्दान मोगाचे सांगे आमचे उदर बोर आमची तोंडा तुझ्या शब्दान मोगाचे सांगे आमचे तुझ्या मार्गार चलोय बोर आमचे जिवी तुझ्या शब्दान बोर आमकां तुझे सारके लेखोर बोर आमचे जिवी तुझ्या शब्दान बोर आमकां तुझे सारके Lego baba bashandara makiara baze o baba bashina marahira bazeli le 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 shaba baba seberia oh hallelujah Hallelujah, praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक तिनवा, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कांयचो देव आसा, ताचे थंय आमची जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा हर एका वेळार. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमी बायबल वाचता, बायबलांतली पानां आमी उक्ती करता, हर एका जागेचेर एक वेगवेगळ्यो देवाची उतरां, वेगवेगळे देवाची उतरां सेम एकाच उतरां भाशेन ना, वेगवेगळ्या भाशेन आमकां एग्जाम्पलां दिल्यान. पवित्र पुस्तक हे तुज्या जिविताचे मेन उद्देश आसा तुज्या जिवितान सक्सेस हाडूंक. आमेन. तुज्या जिवितान सक्सेस हाडटलो, तुज्या जिवितान गिरेस्काय हाडटलो, तुज्या जिवितान सगळ्यो वस्तू पुऱ्यो करतलो तो म्हटल्यार पवित्र पुस्तक. आमेन. ज्या वेळार हे पवित्र पुस्तक जे बरयलां हें पवित्र पुस्तक खंयच्याय मनशाच्या हातीन मेवता आनी जरी तेज्या हातीन मेवता आनी जर हातीन मेवल्यारूय पासून ताका त्या उतरांची कांय समज ना, हांव तुमकां सांगता सगळ्यान व्हडली तेणी प्रॉपर्टी आपल्या हातांसून सोडल्या भाशेन आसा. सगळ्यान व्हडली प्रॉपर्टी. कित्याक हे पवित्र पुस्तक भांगारा परस अदीक म्हत्वाचें. भांगाराचो आज मोल आसा, तेचें मोल डिसायड जाता जे कितें करन्सी आसा, जे कितें तेंचे फायनान्शियल स्टेज आसा तेच्या भाशेन तेची एक रेट ठरलो वयता. केन्ना भांगार देंवता, केन्ना भांगार चडटा, केन्ना भांगार स्टेबल रावता. पूण पवित्र पुस्तक तशें ना. पवित्र पुस्तक सदांकाळ हाय प्लेसीचेर रावता. आमेन. हाय प्लेसीचेर रावता. पूण कितें जाणा बाबा, थोड्यांक तेची वळख आसा आनी थोड्यांक तेची वळख ना. जेणी ताका स्विकारलें तो संपूर्ण कायेन विजयान चलता. आमेन.
तो संपूर्ण कायन विजयान चलता. हालेलुया. संपूर्ण कायन विजयान चलता. पळयात, थोड्या जाणांकाच खबर आसा पवित्र पुस्तकाचो म्हत्व, पूण जायत्या जाणांक खबर ना आसा पवित्र पुस्तकाचो म्हत्व. जायत्या जाणांक खबर आसा. ते फकत आपल्या जिवितांत क्रिस्तांव एक धर्म आसा म्हणून भितर सरल्यात, क्रिस्तांव एक आमच्या पुर्वजांचे रिती प्रमाणे आसा म्हणून आमी चल्ल्या, पूण खरें म्हटल्यार पवित्र पुस्तक कितें तेंच तांकां खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तक जेका सजमाता तो केन्नाच कोणाचो भंय ठेयना. जेका पवित्र पुस्तक सजमाता तो केन्नाच आपल्या जिवितान कोणाचो भंय चलना. तो पृथ्वेचेर रावन आपली सर्गाराच्या वयली जागा फिक्स करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पवित्र पुस्तक हे सगळ्यात म्हत्वाची वस्तू आसा तुज्या जिवितांत, म्हत्वाची वस्तू. पूण आयच्या दिसा कितल्या जाणांक खबरूच ना वॉट इज द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. पळय, जर आमी प्रोब्स चॅप्टर ओपन केलो, म्हणण्यांचें पुस्तक ओपन केलें, आनी म्हणण्यांचें जे वेळार आमी पुस्तक ओपन करता आनी दुसरो अवेसूर आमी उक्तो करता आनी पयली वळ जर आमी पळयता जाल्यार थंय देवाचें उतर क्लियर म्हणटा. पळय कितें म्हणटा तें. म्हज्या पुता, म्हजी उतरां काळजान घेशील जाल्यार. सो तो तुमकां चॉयस दिता, तुमकां फोर्स करना. तो कितें म्हणटा, जर तूं म्हजी उतरां काळजान घेशील जाल्यार. ओके. सो तुमकां फोर्स ना, ती म्हजी उतरां काळजान घे म्हणना, घेवकूच जाय म्हणना, पूण जर तुवें म्हजी उतरां काळजान घेशील जाल्यार. फुडें पळयात, म्हज्या आज्ञांचो तुजे कडेन ठेवो करून दवरशील जाल्यार. म्हटल्यार ही जी पवित्र पुस्तकांतली उतरां, ओके, ही व्हडली गिरेस्त आसा. एक उतर तुज्या लायफान व्हडली गिरेस्त आसा. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा, आनी ही उतरां तुज्या लागीं ठेवो कसून, म्हटल्यार ठेवो कसून एक फिक्स डिपॉझीट कशें दवरताय जाल्यार. अमेझींग. हालेलुया. पयल्या स्वातेचेर देव बरो. देव बरो. गॉड इज गूड. तेजी उतरां सिंपल एंड स्ट्रॉंग. पळय खंय कितें म्हणटा, म्हज्या पुता, म्हजी उतरां काळजान घेशील जाल्यार. आमेन. उपरांत कितें म्हणटा, म्हज्या आज्ञांचो तुजे कडेन ठेवो करून दवरशील जाल्यार. तो फोर्स करना. ही दोनूय उतरां वरवीं तो तुमकां इनवायट करता आपल्या जिवितान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो तो कितें म्हणटा, म्हज्या पुता, म्हजी उतरां काळजान घेशील जाल्यार, म्हज्या आज्ञांचो तुजे कडेन ठेवो करून दवरशील जाल्यार. हालेलुया. सेकंड लायन पळया, तुजे कान जाणवायेक उगडशील जाल्यार. म्हटल्यार तुजे कान जाणवाय घेवन उगडशील जाल्यार, आनी तुजें काळीज सताक लायशील जाल्यार. आमेन. अमेझींग देवाची उतरां. आमेन. तुजें काळीज सताक लायशील जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. होय, सारकी सजमवणी घेवन प्रार्थना करशील जाल्यार, मागणें करशील जाल्यार सारकी सजमवणी घेवन. वॉट इज द वर्ड ऑफ गॉड. देवाची उतार म्हणजे कितें, आनी तेची जर सजमवणी घेता आनी प्रार्थना करताय जाल्यार, आनी गिन्यान मागोंक उलो मारशील जाल्यार, रुपे झाल्ले परी तें तूं सोदताय आनी लिपयलेलो ठेवो झाल्ले परी तूं जतनाय ताचे सोदीक लागताय जाल्यार, तेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत कितें तें तुका सजमतलें आनी देवाची जाणवाय तुका मेळटली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सगळी लायन पळयत कितें म्हणटा, कित्याक सर्वेस्परूच जाणवाय दिता, त्याच्या तोंडांतली व्हांवता ती विद्या आनी गिन्यान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात, त्याच्या तोंडांतसून व्हांवता ती विद्या, नॉलेज, विजडम. तेच्या तोंडांतसून नॉलेज, विद्या व्हांवता. पळय, आयज जर हांव
पळयता जाल्यार जायतीं जीं भुरगीं आसात, यूथ भुरगीं आसात, ती आपली करियर घडोवच्या पासत वेगवेगळ्या भाशेन त्रास करतात आनी लायफान ती सक्सेस जातात, ना अशें म्हणटा, सक्सेस जातात, बिजनेसान सक्सेस जातात, सगळ्या आनी सगळे उपरांत व्हडलीं जातात, काजार जातात, भुरगीं जातात आनी म्हातार पिरायेन वयतात. पूण जर हें सगळें जर तुवें मेळयताय आनी तुका जर देवाक तुज्या घेवन चलनाय ना वा देवाक तूं वगडायताय तर कसले फायदो ना. पळय, सेंट फ्रांसिसाचें जर जिवीत पळयलें जाल्यार ते बायबल सांगता तेणी तें उतर घेतलें जें उतर तेच्या जिवितान बरें लावणी हाडलें. बायबल म्हणटा आख्खो संवसार तूं जोडशील आनी तुजो आत्मो इबाडशील. आत्म्याचेर तेणी फोकस केलो, आत्म्याचेर तेणी भर घेतलो, आत्म्यान तेणी म्हत्व दिलें. तो एक रिचेस्ट मनीस आनी एका आत्म्याक लागून तेणी आपलें होल लायफ जेजू क्रिस्ताक दिलें. होल लायफ जेजू क्रिस्ताक दिलें. पळय आयज हेंच पळय हांव कितें सांगूचो प्रयत्न करता, आयज हांव हें सांगपाचो प्रयत्न करता, जर सेंट फ्रांसिसान एका उतरा वरवीं आख्खें आपलें जिवीत बदल्लें जाल्यार तुमच्या लागीं देवाची कितलीं तरी उतरां मागीर तुमचें जिवीत कित्याक बदलना? कित्याक हांव त्या जिविता भाशेन जावचो प्रयत्नच करना. आनी म्हाका त्या जिविता भाशेन जावचें ना आसा. कित्याक ज्या वेळार हांव जिविता भाशेन जाता त्या वेळार म्हाज्यो खोशयो म्हाका करूंक जायना ना. जायते जाणां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात ना. हेचें रिजन कितें जाणा, तांकां आपल्यो खोशयो करूंक जायना ना. आनी हें जाता. इज इट ट्रू? हें जाता. तांकां आपल्यो खोशयो करूंक जायना ना आनी त्यो खोशयो करूंक जायना ना म्हणून देवाच्या उतरा कडसून लांब. पूण तांकां खबर ना हें देवाचें उतर जेका तेंच्यांनी आपल्यो खोशयो करूच्या पासत आपल्या कडसून लांब ठेयला तोच जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. तोच जेजू क्रिस्त आसा. पळय आयज जर तुमी जर व्हडलें जर बिजनेस केलें तर घडये तुमकां एक व्हडलें अवॉर्ड दिलें वयतलें. आनीक कितें केलें जाल्यार व्हडलें आनीक कितें केलें वयतलें. म्हटल्यार तुजें नांव बरें केलें जाल्यार बरें पेपरान येतलें. पूण हेच्या परस अदीक व्हडलें आसा तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकार आसलेलें. कित्याक जाणां जायतीं जाणां हेचे विशीं चिंतनात आसनात म्हजें नांव जिविताच्या पुस्तकारा आसा वा ना तें. जिविताच्या पुस्तकारा आसा वा ना तें सजमून घेयात. देवाचें जिवीत तुमचे भितर, देवाचें जिवीत तुमचे भितर. अशें जिवीत घालूंक दिवं नाकाय. देवाचें उतर म्हणटा तो अल्फा, तो ओमेगा. अल्फा आनी तो ओमेगा. जिवीत घालूंक दिवं नाका. अजिबात दिनाका. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा साम चॅप्टर 5 ज्या ताकाय ह्या संवसारान तुजो श्वास आसा त्या ताकाय तुका देवाची वळख आसा आनी त्या ताकाय तुका जाता जाल्यार तूं देवा लागीं एक पावल तुजो श्वास गेलो आनी तूं ह्या संवसारांतसून भायर पडलें जाल्यार तूं खंयच्या जाग्याचेर पावतलें सांगूंक जायना. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून ह्या उतरा पासून सर्वीस बरें जे हाजीरपण ह्या उतरा वरवीं तेंच्या जिवितान हांव डिक्लेअर करता. हर एक सैतानाचो बाण, हर एक सैतानाचे प्लॅनिंग नश्ट करता जेजू ख्रिस्त नाजरेच्या नांवान. आंधळेपणाचो आत्मो, ब्लायंडनेसचो आत्मो जे सजमोन पासून सजमोंक दिना तो आत्मो, जो कळोन पासून कळोंक दिना तो आत्मो, इन द नेम ऑफ जीसस क्रायस्ट, जेजू ख्रिस्त नाजरेच्या नांवान कट करता. जेचे पांय लागीं पळयता इन द नेम ऑफ जीसस क्रायस्ट. फ्री. हालेलुया. थँक्यू जीसस. गॉड ब्लेस.